नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. लोकसभेचेर काँग्रेस उमेदवारांक वेचून हाडात. गोंयचे बीजेपी सरकार पडटलें. विरोधी पक्ष फुडारी राणेचो काँग्रेसीचे बसकेंत दावो. रवी म्हणटा मोदी प्रधानमंत्री जाल्यार देशाचो गोधरा. सार्दीन आनी वालांकन नाका जाल्यार आपल्याक तिकेट दियात. चर्चिलान धरलो नेट. काँग्रेस सोडपाच्यो धमक्यो. हायकमांडा कडेन चल्ल्या वाटाघाटी. निर्णय शुक्रारा. राष्ट्रवादी लोकसभा वेंचणूक लढयतली काय ना अधिकृत थाराना. मन मारून काँग्रेसीक तेंको दिवपा वटेन चल्ले तयारी. प्रफुल्ल पटेलान केलो कोफुसांव. ताचे मुखारच निर्णय. आल्दियाचे बेकायदेशीर बांदकामात चीफ टाउन प्लॅनर पुत्तूराजू घुस्पला. हायकोर्टाक दिल्ले चुकीचे एफिडेव्हिट. मुख्यमंत्र्यान कारवाय करची. जीबीएची मागणी. आणि जीपीएल T20 देंपोन साळगांवकाराक मारले 6 विकेटींनी. अमित मिश्रा आणि शदाब जकाती मॅन ऑफ द मॅच. खबर विस्तारान. लोकसभेचेर काँग्रेस उमेदवारांक वेचून हाडात. गोंयचे बीजेपी सरकार हमखास पडटलें अशें भविष्य विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन केलां. बिरेस्तारा पणजे प्रदेश काँग्रेसीचे बसकेंत राण्यान हो दावो केलो. फाटल्या काँग्रेस सरकारान गोंयांत सगळें खतखतें केलें तें मान्य. चुको जाल्यो मात आतां सगळें विसरून तयारेक लागया असो उलो राणेन मारलो. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार देश गोध्र जातलो म्हणून रवीन भंय घालो. बसकेक मोन्सेरात आमदार जोडपे आनी मडकयकार मात नाशिल्लो. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर शुक्रारा प्रदेश काँग्रेसीन उत्तर गोंयचो आमदार, माजी आमदार, पडेल उमेदवार, गट अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकाऱ्यांची बसका घेतली. कार्यकर्त्यांक विचारून प्रचाराचें वेळापत्रक थारायलें. लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयच्यान दोनूय काँग्रेस उमेदवार आयल्यार गोंयचे बीजेपी सरकार पडटलें अशें भविश्य प्रतापसिंह राणेन केलें. ही जी संद आसा पक्ष घट करपाची आनी फुडल्या खेपेक आमचो जो उमेदवार आसा तेका निवडून दिवपाचो. तो जर निवडून आयलो जाल्यार हमखास सरकार पडटलें हेंय सांगता तुमकां. फाटल्या काँग्रेस सरकारान धुमाकूळ घालो. ही गजाल राणेंक मान्य. आतां तो म्हणटा तें विसरून काँग्रेसीन फुडें वचपाचें. खूब चुको जाल्यो आमचे कडेन. आमी मान्य करूंक तयार आसा. आमचे जे मेस कारभारी काय कितें म्हणजे ज्या तरेन सरकार चल्लेलें तें खूब काय उलयक सारकें आसलें. कित्याक थोडे NCPचे वांगडा घेवन गेल्ले आनी तांकां तेंच्यांनी उजवड घातलो. उलोवंक जायना. फाटलें जें कितें आसा सोडून दिवन आमकां फुडलें पळोवचें पडटलें. ही संदी आमी सोडूंक जायना. भाजपात वन मॅन शो आसता. गोंयांतूय परिकार तेंच करता. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार सगळ्याक गोद्रा करून वडयतलो म्हूण रवीन भंय घालो. आमचे तूं सगळे लोक आमचे लोकशाही तेंगेली वन मॅन गोंयांत कसो परिकार जालें मनोहरभाई आनी ते कितें ते बदलो करून आमी कोणाचेच तशें केलें ना. ते प्रत्येक मनशाचो बदलो घेवपाक पळयता. मातसो कोणी मातशें हें जालो ताका बयर हाडून ताका आनी तेच तर देशाचे ते प्रायम मिनिस्टर मोदी जालो जाल्यार मोदी आमकां ह्या देशाक खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी राजकीय पार्टी वर येवपा दिवपाना. नवीन फुडारी नवीन जे आसात जे आसा जनरेशन जे आसा नवीन फुडारी बिडारी जावपाची कोणा वयर सरपाक दिवपाचें ना. कारण तो येयलो जाल्यार कितें जातलें हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. देशाक सेफ्टी ना, सेक्युरिटी जावपाची ना. जशें पळय तेणें थंय केल्लें हांगा गोध्रा ते प्रमाणे आमच्या देशान जातलें सगळे कडेन. काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय जाहीरनाम्यांत गोंयचे 5 मुद्दे घालचे म्हूण काँग्रेसीन धाडल्यात. तातूंत बेकायदेशीर मायनिंगाचोय मुद्दो आसा. One is the special status for Goa. Second one is illegal mining. How this problem is to be sorted out. The third one is dual nationality, the so-called Portuguese nationality. How to find a solution to that. The fourth one is about the drug mafia taking over Goa in the name of tourism. And the fourth one is law and order problem. These are the 5 points which we have given to center to incorporate as far as Goa issues are concerned. उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे हे बसकेक मोन्सेरात आमदार जोडपे
आमदार पांडुरंग मडकयकार, मणियारो जितेंद्र देशप्रभू आणि रमाकांत खलप मात दिसले ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आलेक्साक काँग्रेसीन लोकसभेची तिकेट दिल्ल्यान चाळवल्ले चर्चिलाचें नेमकें कांयच थारना. तो म्हणटा काँग्रेसीन सार्दिन आनी वालांका नाका जाल्यार आपल्याक तरी तिकेट दिवपाची. चर्चिल हायकमांडाक एकसारक्यो धमक्योच दितात. आतां ताणें शुक्रारा दनपार मेरेन काँग्रेसीक प्रास दिला. चेल्लाकुमारान फोन केल्ल्यान आपूण आनीक एक दीस रावलां म्हणून चर्चिल सांगता. NSUआयक आलेक्साची तिकेट मानवल्ली ना. दक्षिण गोंयची मुस्लीम जमात संघटना आलेक्साक विरोध करता. ब्रेस्तारात चर्चिल आलेमाव लोकसभे खातीर आपूण उमेदवारी जाहीर करपाचो आसलो. काँग्रेस हायकमांडाक निर्णय बदलपाक ताणें 24 वरांचो वेळ दिल्लो, पूण चेल्लाकुमारान ताका फोन करून आनीक एक दीस मागिल्ल्यान चर्चिलान निर्णय आनीक एक दीस फुडें धुकल्ला. आलेक्साच्या उमेदवारीक विरोध करपी चर्चिलान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली. म्हाका 1:30 डॉक्टर चेल्लाकुमाराक फोन येयलो आनी म्हणलो लागलो चर्चिल मला जास्ती हे घेनाका डिसिजन घेनाका मातसो आज आमगे एक दीस दी. तेन्ना ताका सांगलें तुमकां म्हणजे कितें जाता डिफिकल्ट जाता साधना तिकेट दिवपाक, डिफिकल्ट जाता वालांका तिकेट दिवपाक जाल्यार म्हळ्यार तुमी म्हाका तिकेट दी आनी ना जाल्यार म्हळ्यार हांव आज तुगे हायकमांडा ऑर्डर प्रमाणे रावता. आता म्हळ्यार हाल्या 12 एक्सेप्टमेंट मुगे डिसिजन मारलें. NSUआन आलेक्साची उमेदवारी मान्य केल्या, पूण उमेदवारीच्या निर्णयाचेर ते समाधानी ना. We are accepting the candidate because it's our party high command demand, but we are not happy with the candidate on. दक्षिण गोंय मुस्लीम जमात संघटनेन काँग्रेस उमेदवार आलेक्साक विरोध केला. ते म्हणटात आमी सेक्युलर उमेदवारा फाटल्यान रावतले. आलेक्स सेक्युलर ना. Because regional is not secular, being is communal. आम्ही डिसिजन घेतलेले आसा. वी हॅव एसोसिएशन ऑफ ऑल द मुस्लिम जमात साऊथ गोवा. आम्ही डिसिजन घेतलेले आसा की वी विल नॉट सपोर्ट रिजनल. आणि कोणा सपोर्ट करता? एनी सेक्युलर पार्टी. वी विल लॉट ऑफ पार्टीज वी आर कमिंग टुगेदर. दिस प्रॉब्लम हॅज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द टाइम ही हॅज बिकम एन MLA. And from the time he has made a public statement saying that he will not allow Muslim community to build the houses, to build up their houses. And secondly, till now he has blocked the burial ground. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राष्ट्रवादी काँग्रेस गोंयांत लोकसभा वेंचणूक लढयतली काय ना तें अजून थारना. NCPन पयलींच उमेदवार जाहीर करून मेकळ्याक घाल्या. मात आतां वेंचणूक लढप काय काँग्रेसीक तेंको दिवप हाचेर शुक्रारा निर्णय जातलो. राष्ट्रवादीचे प्रदेश फुडाऱ्यांची बिरेस्तारा पवारा बरोबर बसका जाली, मात प्रफुल्ल पटेल नाशिल्ल्यान निर्णय जावंक पावलो ना. काँग्रेसीक तेंको दिवपाचे वटेन राष्ट्रवादी चल्ल्या, पूण कोफुसांव पटेलान केल्ल्यान फुडाऱ्यांक ताचेच तोंडांतल्यान कितें तें जाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसीची बिरेस्तारा पक्षाचो मुखेली शरद पवारा बरोबर दिल्ली बसका जाली. बसकेक राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार आनी मुखेल मणियारो राजन डिमेलो आशिल्लो. प्रफुल्ल पटेल मात बसकेक पावलो ना. ताका लागून बसकेन ठोस अशें कांयच थादिल्लें ना, फक्त चर्चा मात जाली. गोंयच्यो दोनूय सुवातो स्वतंत्र लढोवपाचें राष्ट्रवादीन थारायल्लें. तशेंच उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे आपले उमेदवारय जाहीर करून मेकळे जाल्यात. मात सध्या वेंचणूक लढोवप काय काँग्रेसीक तेंको दिवप असो प्रस्न राष्ट्रवादी मुखार उप्रासला. प्रफुल्ल पटेलान प्रदेश राष्ट्रवादीक वेंचणूक लढोवपाची म्हूण बावटो दाखयल्लो. आतां ताणेंच कितें तें स्पश्ट करचें म्हूण प्रदेश राष्ट्रवादीचे फुडारी रावल्यात. प्रदेश राष्ट्रवादीक पटेलान वापरून घेतली म्हूण बोवाळ पडला. बिरेस्तारा दिल्ली जाल्ले बसकेन राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या राज्य फुडाऱ्यांनी कांय मुद्दे काडले ते अशे. वेंचणुकेन BJPक हारयतले जाल्यार युती जायच. जाहीर केल्ल्या उमेदवारांचें कितें तें थारावचें. विधानसभा वेंचणुकेन काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती उरूंक ना. वेंचणुके खातीर वांटून घाल्ल्यो सुवाती तश्योच दवरच्यो. राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष शरद पवारान गोंयचे फुडाऱ्यांचें हें म्हणणें आयकून घेतलां, पूण उमेदवार जाहीर केल्यात ताचें कितें करप हो मोठो प्रस्न राष्ट्रवादी काँग्रेसी मुखार उप्रासला. कारवारी जावयान राष्ट्रवादीची सध्या वाट लायल्या. तो प्रफुल्ल पटेलानूच निस्तारचो म्हूण प्रदेश राष्ट्रवादीचे फुडारी शुक्रारा ताका रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.